मडगाव फातोड्ड्या वाठारांतल्यो बायो पेड्ड्यार जाल्यात। सिवेज बायच्या उदकान मिक्स जाल्ल्यान उदक मनशांनी गोरवांनी सुद्धा पिवपाचें उरूंक ना। पीडब्ल्यूडीच्या नळाचेर दीस दुखलप चल्ला, मात 2 दीस नळ बंद उरल्यार ह्या वाठारांतले गांव बायो आसून घोटभर उदकाक पातीशेर। मंत्री विजय म्हणटा, प्रश्न सुट्टलो जाल्यार सगळ्यान पयलीं सिवेजीची मेन लायन बदलूंक जाय, मागीर बायो उसपपाच्यो। फातोड्डेच्यो ह्यो बायो उदकांतली ही घाण दिसान दीस घाण जायत चल्ल्या। ह्या वाठारांतल्यो सगळ्यो बायो अश्योच। एका वेळार गांवचे लोक हे उदक पिवंक, रांदपाक, न्हांवंक धुवंक वापरताले, मात आतां सिवेज मिक्स जाल्ल्यान बांयचें उदक आसून नाशिल्ल्याच जमा जालें। पयलीं पिताले डेली, आमचे नळ नाशिल्लो। जेन्ना प्रॉब्लेम जालो, क्रिएट जालो, पेडाल जालें, तेन्ना आमी बांयचें उदक बंद केलें। अजून ताची कोण खबर काडना। फाल्यां जर कितें जालें जायत, पायपलायन फुटलें जायत, आमकां मेजर प्रॉब्लेम जातलो, काय ना सांगपा म्हळ्यार। कित्याक लागून बांय पिड्यार जाली? सगळ्या पेडाले वाड्यार मोस्टली। कित्याक लागून ते? जोरो वायट वास मारपाक दिसता। सिवरेज मिक्स जालें दिसता। कितें हांगा सिवरेज आहा, तातूंत जोरो व्हांवला। हांगा सिवरेज हें केलें पळय, ते तुमचें बांय जायना? हय, तें हातूंत हें मारलें पळय चेंबर, मात थंयच्यान जोरो वता। ते ऑटोमॅटीक वतलेच न्ही भितर, झऱ्या उदक भितर। हेजें उदक थंय जेवन येता। बांय उकसळून फायदो ना, तें पयलीं जावपा जाय, जाल्यार बांय बऱ्यो जातल्यो। ना तुका चिकोल परतो येतलोच तो घाणीचो। 2-3 दीस नळ नासत जाल्यार लोकांक टँकरा शिवाय पर्याय ना। सरकारान मात तरी नजर घालची म्हूण लोक मागता। उदक आमी आतां पिनाय आमी, कित्याक तें चड आतां पेड्यार जाला आनी तें कंटॅमिनेट जाला। सो ताका लागून आमी तें पिवपाक सोडलां आतां उदक। फकत तें आमी झाडां बाडां काडून शिंपतात। आतां समज ब्रेकडावन जाता जाल्यार आमकां आनी कांय ना, PWD फोन मारून आमी टँकर हाडपा पडटलो, कित्याक हें उदक पिवपाक आनी जायना आमच्यान। सो नॅचरल आनी तुमकां उदक हें ना आनी खंय ना, कित्याक हें आतां उदक आमी हांगच्यान पिवपाक जावपाना। सिवेज केस कोन येता? सिवरेज ते आतां हिंगा सगळे आमचे लायनी आहाय तिल्ल्यो फुडल्या, आमगे फाटल्यानूय बीन सगळे सिवरेजी सगळे टँकी आहा ते फुडल्या आनी ओवरफ्लो जातात। ताका लागून ते लायन सामकी ना थिंगा। थंयच्या आमदार मंत्र्यांक विचारल्यार तो म्हणटा, आल्लेम शिरवडे वाठारांतली सिवरेज पायपलायन बदलल्यारूच प्रश्न सुटपाचो। एक गरज आहा की नॉर्थ मेन सिवरेज पायपलायन म्हणटा ती फ्रॉम आल्लेम टू शिरवडे ही कंप्लीट पायपलायन रिप्लेस करपाची गरज आहा। ही पायपलायन फुटून सिवेज इज पर्कोलेटिंग इन द ग्राउंड वॉटर अँड पोल्युटिंग द वेल्स। सो दॅट इज द ओनली सोल्युशन इज फर्स्ट टू रिप्लेस द पायपलायन। आता स्टॉपगॅप सोल्युशन्स खूब आहा। स्टॉपगॅप सोल्युशन कूड बी दॅट फातोड्डा मतदारसंघान हें जाता जाल्यार हांव कोणाक तरी सांगता बाबा टँकरांनी उदक सप्लाय कर। PWD can supply water deficient areas by tanker. All those things are temporary stopgap solutions. The long-term solution is that you need to replace the North Main Sewerage Pipeline immediately, and then you have to revive the wells. Reviving of the wells could be done if it is in agriculture area by the agriculture department, or by the WRD department, which has also come up with a very amchi bai scheme in which private owned public use wells will be revived. फातोड्डेची सिवरेज लायन बदलता तेन्ना बदलता सरकारी कारभार। सध्या तरी लोकांच्यो गरजेक पिवपा खावपाच्या उदकाच्यो बायो सिवरेजीन वाट लावन उडयल्यात इतले खरे। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। मंगळारा वास्को 2 कडे उजो लागून सुमार 4.5 लाखाचे लुकसाण जाला। बायणा दर्यावेळेर फायबर शीट्सांक उजो लागून 4 लाखाचे खंय लुकसाण जाला। उजो कसो लागलो तें मात कळिल्लें ना। दुसरे कडेन एका फ्लॅटान उजो लागून इलेक्ट्रिकल सामान काबार जाले। शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसुये। 35,000चे लुकसाण जाला। फायर ब्रिगेडीन खंय सुमार 64 लाखाची प्रॉपर्टी साल्वार केल्या। घेऊया एक ब्रेक।